सरकाराच्या हस्तक्षेपाक लागून मुरगांव बंदरांतली कार्गो हाताळणी आडखून पडल्या। मुरगांव बंदरात हाडिल्लो माल फाटल्या कांय दिसांसावन तसोच पडून आसा। ताका लागून कंपन्यांनी आपल्या मालाच्या हाताळणे खातीर गोंया भायल्या बंदरांचो सोद सुरू केला। मुरगांव बंदराचेर हाडिल्ले 2.8 लाख टन बॉक्सायट फाटल्या 10 दिसांसावन तशेंच पडून आसा। हो माल गोंयच्यान बेळगांवा व्हरपाचो आशिल्लो खंय, पूण थळाव्या आमदाराच्या हस्तक्षेपाक लागून तो अजूनय मुरगांव बंदरातूच पडून आशिल्ल्याची कळटा। कांय म्हयन्या पयलीं कोळशाचे बाबतींतूय असोच प्रकार घडिल्लो। कोळशाची येरादारी आडावन धरिल्ली खरी, पूण कंत्राटदार बदलले उपरांत ही येरादारी आसा तशी परती सुरू जाली। आता मुरगांवच्या आमदारान बॉक्सायटाची येरादारी आडावन धरिल्ल्याचें कळटा। ही भुमिका ताणें कोळशाच्या बाबतींतूय घेवपाक जाय अशें थळावो नागरीक जयेश शेटगांवकार सांगता। जे मुरमुगांवच्या आमदारान जो आयज आमच्या पोर्टान जो बॉक्सायट आडावन दवरला पळय, हेच्या कडेन लक्ष म्हाजे जे पळयता आसतना अशें दिश्टी पडून येता की खंय तरी मनान एक दुबाव तयार जाता म्हाज्यासारक्या मनशाच्या मनान। कित्याक लागून अशीच एक गोश्ट एक 6 म्हयन्या पयलीं घडलेली, जेन्ना कोळसो तेंच्यांनी आडावन दवरलेलो आनी वास्को सिटींतल्यान न वयता तो कॉन्ट्रॅक्टर चेंज जालो आनी मुरमुगांवच्या येवपाक लागलो कोळसो। सेम गोश्ट आयज बॉक्सायटा बरोबर जावपाक लागल्या की बॉक्सायटाचो ट्रान्सपोर्टेशन बंद जालो। आतां म्हाका दुबाव कित्याक लागून, मुरमुगांवचो जर आमदार बॉक्सायटाचो ट्रान्सपोर्ट नाका म्हणटा जाल्यार बरी गोश्ट। सेम भूमिका तेणी कोळशाच्या बाबतींतूय घेवंक जाय, कित्याक कोळसोय तेणी तसोच आडावन दवरपाक जाय। जेन्ना तूं कोळसो आडावन दवरतलो, जेन्ना तूं बॉक्सायट आडावन दवरतलो, ऑटोमॅटीक एमपीटीचो धंदो ठप जातलो, ऑटोमॅटीक ती दुसरी एक्टिविटीज चालू जातले। सो हांव एक वाटेन संकल्प आमोणकराचें समर्थन करता, पूण जी भूमिका तेणी बॉक्सायटा बरोबर दवरली पळय, ती भूमिका तेणी कोळशा बाबतींत दवरपाक जाय। त्याच बळान हांव दुबावूय व्यक्त करता की जी कोळशाचे ट्रान्सपोर्ट कंपनी चेंज जाल्यो, जे ट्रान्सपोर्ट कंपनी चेंज जाल्यो, तशेंच ह्या बॉक्सायटाचे ट्रान्सपोर्ट कंपनी चेंज जावपाक जायना याचो म्हाका एक खरोच डावट मारता। सो मुरमुगांवच्या जनतेन हेचेर लक्ष दवरपाक जाय, कित्याक लागून कोणी आपल्या स्वार्थाच्या हिता खातीर मुरगांवच्या जनतेक कितें काय म्हणटात ते टॉसाचेर घेवचो न्हू। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।